भुरग्या भोगतेन सगळ्यांक गायन करूं येता, विश्वास करूं येता, बापा मुखार येता, आत्म्याचो दान बापा बुजूंक येता तुका, आत्म्याचो दान बापा बुजूंक येता तुका. जेजूक मोदें दवरूं, जेजूक मुखार घालूं, जेजूक चिंतून रावूं, बापा मुखार येता, आत्म्याचो दान बापा बुजूंक येता तुका, आत्म्याचो दान बापा बुजूंक येता तुका. देव बरी सांज दिवं सगल्यांक तुमकां. तुमकां दिवन जेव तुमकां कृपा दिवं. आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां आयच्या ह्या 7व्या त्रेजनान. आयच्या त्रेजनाची इंतेसांवां देवाक दिनवासून मिसपेटयता वेरल आनी जेनेट रॉड्रिगीस. दुसरें इंतेसांव फ्रांसायर गुदिनो. किडनीचे सिस्ट जाला तें बरें जावपाक मागून मिसाची भेट भेटयता. तिसरें इंतेसांव शॉन शिमोना शांतल बरी भलायके पासत मागतात आनी ही मिसाची भेट भेटयतात. तशेंच आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया. नेरिया दिगामा आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. तसोच पॅटरसन डिसुजा, रायन फेर्नांडीस आपलो जल्माचो दीस मनयतात. ग्रेसी फेर्नांडीस देवाक दिनवासता आपली बरी जाली देखून. गाब्रियल आनी डायना आनी फामील भलायके पासत मागतात. फिलिनो आनी फ्लॅन्सिया दोरादो भलायके पासत मागतात. आमची सोपून गेल्ली भाव भयणां दोमिंगो फेलिसियस रॉड्रिगीस, फ्रांसीस साल्वादोर जुआना रॉड्रिगीस, जासिंता रॉड्रिगीस, आगोस्तीन रॉड्रिगीस, जुझे सिल्वा आनी फामिलीची सोपून गेल्ल्या सगळ्या आत्म्या पासत आमी मागुया. भलायके पासत मागतात. सिबल कॉस्ता, कितेरिया फेर्नांडीस, जोस्विन डिसुजा आपले भुरग्यांचे बरे भलायके पासत मागता. सुजान आनी एंड्रू ब्रागांजा बरे भलायके पासत मागतात. एल्वो आनी लिविया आल्फोन्सो भुरग्याच्या देण्या पासत मागतात. तशेंच जोस्विन डिसुजा, जुबेर हो एक मुसलमान भुरगो आपणा पासत मागूंक लायता आपणाक कॅन्सराचे पिडेंतलो बरो कर म्हूण. आनी ह्या जाग्याच्या भाटकारां पासत डिसुजा फामिली पासत आमी मागुया तांच्या उदारपणाचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूं. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून सांत आंतोनीचे मजतीन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. दादल्या बायलांच्या भावार्थाक लोक एक क्रिस्ती कुटुंब घडून येता. आवय बापाच्या भावार्था उद्देशी एक भुरगे बावतिस्म घेता आनी पवित्र सोबेचे वांगडी जाता. कुटुंब भावार्थाची मुलावी शाळा जंय भुरगें आपल्या आवय बापाय आनी वडिलां कडच्यान भावार्थाचे पाठ शिकतात. पवित्र सोबेंत वेगळ्या वेगळ्या समारंभां वरवीं देवाच्या उतरांतल्यान आमचो भावार्थ ओकोण जाता.
देखून देवाच्या उतराचेर बांदलोले कुटुंब कसल्याय आव्हानांक फुडो करूंक शकता. आयचो आमचो विशय सांत आंतोनीचे मोजतीन देवाची खोशी करून आमचे कुटुंब भावार्थान ओकोण करुया. नाजारेताचे कुटुंब देवाचे उतराचेर बांदलोले ओकोण भावार्थाचे आनी देवाची खोशी करून जियेल्लें कुटुंब. ह्या कुटुंबाचे देख घेवन देवाचे खोशे प्रमाणे आमचे कुटुंब जिविताची संस्कृताय वाडोवपाचे आनी राखपाचे जाणा जावन पवित्र आनी ओकोण भावार्थाचे करूंक भाग्यवंत आंतोनीक फुडें घालून मागुया. आनी आमचे भयणीन उद्गारलोली ही कल्पना आमचे नदरे मुखार धरून ही पवित्र मिसाची भेट आमकां सगल्यांक फळादीक जावचे खातीर आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन आमच्या पातकांचो उगडास करून बोगसणे आमकां मागुया. आनी सगलीं बरोबर म्हणया, हांव पातकी. हांव पातकी सर्वपती विद्यार्थी आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मना चिंतून आनी तोंडान उचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायते पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो खूब व्हड अपराध. ह्या पासत पाग्यो सदांच आंकवार मारी सगल्या देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सौर पदवेदार देव आमची काकलूत करून आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक आमीन. सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर. ह्या वेळार थोड्योच घडयो ओगी रावन आमच्या खासगी इतिहासा खातीर मागुया. पादविकारां आनी इतिहासावा वाचल्यान तांचेय पासत मागतना जायत्या लोकांच्या घरांत दुस्पट जाल्ली आसा. जायते कुटुंब फुट्टात तुटतात. तांचोय उगडास करून तांचेय कुटुंब नासरेताच्या कुटुंबा सारकें करून तांचेय पासत मागुया. प्रार्थुया. बापा, तुज्या पुताक जेजूक मोहिमेवंत करून आनी पवित्र आत्म्यांक धाडून स्वर्गीचीं दारां तुवें आमकां उगडलीं. येद्या व्हडट्या देण्याच्या वाटेली जाल्ले वरवीं आमची भक्ती फळां बरीच जावं आनी आमचो भावार्थ थीर जावं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक आमीन. दोमदूताच्या इतिहासा वेले वाचप. थोड्या दिसा उपरांत फेस्तुसाक भेट करूंक आंजिरपा राजा आनी बर्नीस शेजाऱ्याक आयले. ती हांगा जायते दीस रावले आनी फेस्तुसान पावलूचो प्रश्न राजा फुडें घालून अशें म्हणलें, हांगा फेलिक्सान कैदी दवरलेलो एक मनीस आसा. हांव जेरुजाल्याक आसलो तेन्ना जुदेवाचे मुखेल यान्निकांनी आनी जाणट्यांनी ताचेर आरोप घालून कास्तीचे फर्मोण मार म्हूण म्हजे लागीं मागलें. गुन्यांवकार आनी आरोपी एकामेकाक मेळ्ळ्या बगर आनी जाचे गुन्यांव तापता तें सिद्ध करूंक गुन्यांवकाराक संदी दिल्या बगर ताका सुटका दिवंक रोमकारां मदें संवय ना म्हूण हांवें ताका सांगलें. म्हणटच ते हांगा म्हजे बोगले आयले आनी वेळ इबारिनासतना दुसऱ्या दिसा नियासोडेर बसून हांवें त्या मनशाक भितर हाडूंक लायलो.
ताचे आरोपी थंय आसले, पूण हांव रावतालो तसले आरोप ताणें ताचेर तापूंक नात. पूण ताचे धर्मा विशीं आनी जेजू म्हणलोल्या कोण एकल्या विशीं ताची कैदी तांची हुंजोर जाली. हो जेजू मेलो पूण आतां पुनर्जीवन जाला म्हूण पावलू खात्रीन सांगतालो. हो तंटो कसो सुटावो करचो तो नकलो जावन हे विशीं जेरुजाल्याक वचून तो थंय नीट करून घेवची कशी आसा गाय म्हूण हांवें पावलू कडेन विचारलें. पूण बोरव्याशांत सम्राजान आपली नीट करची म्हूण पावलूक मागलें. देखून ताका शेजाऱ्याशी धाडीसर बंदखणींत दवरूंक हांवें फर्मायलें. देवाचें उतर हें. देवाची ओडूपकार. आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पोर स्वर्गार आपल्या तीर शिरवसनार बसला. पोतून म्हणया, सर्वेस्पोर स्वर्गार आपल्या तीर शिवासनार बसला. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाकाणी कर. सगळ्या मनाक, काळजान आनी ओक्तेन ताच्या पवित्र नांवाची वाकाणी कर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाकाणी कर आनी ताचे उपकार कधीच विसरूं नाकात. जबाब, सर्वेस्पोर स्वर्गार आपल्या तीर शिवासनार बसला. प्रितुमे परस स्वर्ग जितलो उंच उंच आसा तितलो व्हड ताची भक्ती कोत्तल्या थंय ताचो मोग. उदेंत आनी अस्तोम जितलो एकामेकाक पयस पयस आसात तितली पयस तो आमची पातकां काडून उडयता. जबाब, सर्वेस्पोर स्वर्गार आपल्या तीर शिवासनार बसला. सर्वेस्पोर स्वर्गार आपली तीर शिवासनार बसला. आपले राज सोमेस्ताक चलयता. देवाचो हुकूम पाटयतल्या ताचे उतर आयकतल्या बोळवेंत आनी पदवेदार दुतानो सगळे तुमी सर्वेस्पराची वाकाणी करात. जबाब, सर्वेस्पोर स्वर्गार आपल्या तीर शिवासनार बसला. उद्गार. पवित्र आत्मो तुमकां सगल्यांक शिकयतलो आनी हांवें सांगलां तें सगट तुमचे मनांत हाडटलो. सर्वेस्पोर तुमचें सोबें आसूं. तुमचे सोबे आसूं. लोका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. ताजोच आवय बापूय वर्साच्या वर्साक पास उत्सवाक जेरुसाल्याक वेतालो आनी तो 12 वर्सांचो जालो तेन्ना ती उत्सवाक सदांच्या भाशेन जेरुसाल्याक गेली. आनी उत्सवाचे दीस सोल्ले उपरांत परतून येतालीं तेन्ना ताचेच आवय बापायक कळो नासतना भुरगो जेजू जेरुसाल्यान फाटीं रावलो. पूण तो वाटेच्या सांगाती बराबर आसतलो म्हूण समजून ती एका दिसाची वाट चलून आयली आनी सोयरी दायरी आनी वळखीची लोकां मदीं तांणी ताका सोडलो. तो मेळ्ळो ना जातूच ताका सोदीत सोदीत ती परतून जेरुसाल्याक गेली आनी 3 दीस उपरांत तो तांकां देव मंदिरांत मेळ्ळो. शास्त्रां मदीं बसून तो तांचें आयकतालो आनी तांकां विचार करीत आसलो. तांचेंच आयकतलो सोमेस्तांक ताच्या गिन्यानाची आनी ताचेच मोतीचें अजाप दिसलें. तांकां थंय पळोवन
ती अजाप जातालीं. आनी ताचे आवयन ताका म्हणलें, पुता, तुवेंच आमकां अशें कित्याक म्हूण केलें? पळय, कोती उस्के काडून तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदतले. आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी कित्याक म्हूण म्हाका सोदतल्यात? तर म्हज्या बापाच्या घरांत हांवें आसूंक जाय म्हूण तुमी नकळोत आसलें. पूण तो उलयलो तें तांकां समजलें ना. आनी तांच्या बरोबर तो देंवून गेलो आनी नाजारेताक परतून आयलो. थंय तो तांकां कालतो रावलो. ताची आवय ह्यो सगल्यो घडण्यो आपल्या काळजांत सांबाळून दवरताली. आनी जेजू जाणवायेन पिरायेन आनी कुरपीन देवा आनी मनशां मुखार वाडत वेतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखणी तुका क्रिस्त. मोगाळ भयणी भावनो, आयच्या नोवेनाचो विशय आमकां बागेवंत आंतोनीचे मजतीन आमचें कुटुंबीक जिवीत थिरावंक उलो मारता. तर हो विशय एके वाटेन आमचे नोतरे मुखार दवरून दुसरे वाटेन हो सेवादन दवरून भयणी भावनो ह्या नोवेनाचो ल्हान नियाळ आमी करुया. भयणी भावनो, आमच्या सिमनारींत शिंकता आसतना आमकां रिजन्सी म्हणटा तें एक वरस आसता. रिजन्सी म्हणल्यार त्या वर्साक जो बॅच आमचो आसता तो 6 म्हयने एका घरांत आमी जियेतात. तें घर भाड्याक घेतात आनी ताचे थंयसर आमी जियेतात बॅचमेट कशे, आनी 6 म्हयने इगोर्जेन जियेतात. भयणी भावनो, आमचे असले जे बोर्डिंगान जियेल्यात, सिमनारीन ल्हान पिरायेचेर भितर सरल्यात, तांकां गुजरांत कितें करपाचें जबरशी कांयच खबर आसना. आनीक जांकां रांदूंक कळना तांचे सगळे आल आनी उपरदे असली गत आमची जाली. म्हाका एक कळना तें कळना, म्हजे बरोबर जो आसलोलो तो म्हजे फुडलो, म्हाका दिसलें ताका तरी कितें सुमाराचें कळटलें म्हणून. भयणी भावनो, शेवटाक उमत्या कळशाक उदक, बाप्पाय ना आनी कुडयाय ना असली गत आमची. कितेंय जावं भयणी भावनो, अशी आमची गत आसली. जेन्ना आमी ते ग्रूप रिजन्सीन त्या घरांत पावले, भयणी भावनो, आमकां दिसलें की घरांत पावले म्हणटकच घर साफ सफाई करूंक जाय आसलें, सगळें मेळ्ळें आसलें आनीक रांदूंक आमकां कांयच थंयसर नासलें. तर आमी चिंतलें सगळें साफ सफाई आमी केली आनीक आमच्या असल्या भुरग्यांनी, कॉलेजीक तावन आयलोल्या भुरग्यांनी आतां काम केल्या न्हू रेस्टॉरंटान वचोन जेवपाचें असलें आमचें मन आसलें. गांवची आमकां म्हायती नासली आनीक त्या काळार फोनूय नासले, कसली सुविधा नासली. आनी भयणी भावनो, सांजच्या वेळार सुमार 7 वरां जाल्लीं आमचें काम दोगांयनी आमी सोद पयलें आनी आतां हॉटेल सोदूंक भोंवताले. रेस्टॉरंट म्हणटा ती त्या गांवांत आसूंक नात, कितें च्या पाणयेचें हॉटेलाचें तरी जातलें अशें चिंतलें. 7 जाता म्हणसर भाव भयणानो बाजारांत मूस लेगून ना, शॉपांय उक्तीं नात, पसरेय उक्ते नात आनी बाजारूच खाली. जेवणाक आमी कांयच व्हरोंक ना, घरांत हांव हाली हात घेवन रोपूच घेवन आयलोले. पण भावनो, कितें करतले, उदक पियेलें, रात काडली. आनीक दुसऱ्या दिसा भयणी भावनो सकाळीं फुडें कोण तरी एक वस्तोरी आयली. येता आसतना ब्रेकफास्ट हातान धरून घेवन आयली. देवाक देव बरें करूं म्हणलें, घोस्तान ब्रेकफास्ट उपाशी पोटाचेर खालो आनी भयणी भावनो उपरांत जालें. आनी हे भाशेन हो कुटूंब आमचे सोबें सदांच दोयाळ मोयपाशी आसलो. ती घरांत घोव बायलां जियेतालीं, भुरगें बाळ तांकां नासलें आनीक आमकां जाय ते पावटी रांदून ती हाडो. आनी तांकां लागून आयच्या दिसा आमी दोगोय रांदूंक शिकल्यात. सुमाराचें तरी अशें म्हणल्यार दुबाव विरेत आम चुकचो ना. भयणी भावनो, जेन्ना आमी 6 म्हयने आसले, जाय तो हुस्को मोग मोयपास त्या कुटुंबान आमचे सोबें दाखयलो. आनी आमचो 6 म्हयन्याचो टर्म जाल्या उपरांत आमी त्या गांवचे भायर सरले, परत सिमनारींत आयले. भयणी भावनो, आनीक त्या गांवांत वचपाचें केन्नाच पडोंक ना, कित्याक पयस तो गांव आसलो, खेडो गांव तो. आनीक सुमार एका 2-3 वर्सांनी म्हाका उगडास आसा भयणी भावनो, कसलें तरी काम पडलें आनीक त्या गांवांत परत हांव पावलो.
पादविगाराशी कितें काम करपाचें आसा तें केलें आनी पादविगारा लागीं हांवें त्या कुटुंबाची खबर विचारली. फादर, तो कुटुंब कसो आसा? पण हो पादविगारान सांगलें, तो कुटुंब आतां बरो ना. ताचो घरकार आदले भाशेन ना. ती तुमचो जाय तो उगडास करतात. तूं आतां आयला म्हणटूच वच आनी खबर घे. तांकांय बरें दिसतलें. बणी भावनो गेलो. ताची बायल रोप धुताली फातरीचेर. थंयसरूच म्हाका मेवली. खबर घेतली. बरें दिसलें. आनी तिचे लागीं विचारलें, घरकार कसो आसा? पण भावनो ती म्हणोंक लागली, फादर, घरकार बरो ना, बरो ना. ताका आर जाल्या. आख्खोच तो धरला आनी ताच्यान आतां कांयच करूंक जायना. काळजाक दूख भोगली. आनी भितर वचूंक पावल फुडें मारता आसतना तिणें म्हाका आडायलो आनीक सांगलें, फादर, एक मातशे उपकार म्हजेर कर. हांवें म्हणलें, कितें जालें? पण भावनो तिणें म्हाका अशें सांगलें, फादर, ह्या दिसांनी म्हज्या घरकारान जेवपाचें सापूच बंद केलां, सापूच उणें केलां. विचारल्यार कांयच सांगना. हांव रांदतां तें बरें लागना, वो ताका दुसऱ्यांनी रांदलोलें जायें, वो ताका आनी कसलो मेनू दुसरो जायो. जायते भाशेन विचार केले, कांयच सांगना. ओगोच रावता आनी कांयच म्हाका पडयत रावता. एक मातशे उपकार कर. जेन्ना तूं हांगा आसलो, तुमी जाय तो वेळ एकामेका बरो भोंवताले, उलयताले. तुका जाय तें तो सांगतालो, आपलोच पूत कसो मानतालो. मातशे उपकार कर. आनीक तो कित्याक जेयना तें मातशें विचार. भयणी भावनो, बायलेची जायरात घेतली. घरान भितर सरलो. खाटीर ताका पळोवन कुडीक दूख भोगलें, काळजाक दूख भोगलें, मनाक दूख भोगलें. आनीक सदांचे भाशेन भितर सरलो. फकाणां आदले भाशेन केली आनी खबर घेतली. आदल्यो यादी काडल्यो. तांणी कितें आसलें तें, आमी खंय पावल्यात, कितें करतात, उत्सुकायेन विचारलें. आनीक संदी पळोवन भयणी भावनो हांवें बायलेचें सांगणें थंयसर मांडूंक सुरू केलें. हांवें इतलेंच म्हणलें, ह्या दिसांनी तूं जेवना कितें? इतलेंच म्हणलें. तो म्हणूंक लागलो, उरलोलें बायलेन तुका शिकोवन धाडलां न्हू फादर म्हणलें. अरे म्हणलें, वय, बायलेनूच शिकोवन धाडलां ना तर म्हाका कहें गमतलें. तर म्हाका सांग, ह्या दिसांनी तूं कित्याक जेवना? जेवपाचें तुवें कित्याक उणें केलां, बंद केलां? बायल रांदता तें बरें लागना, वो तुका दुसरो मेनू जायो, आनी कितें शिवराक शीतकडी जेवन वीट आयल्या, दुसरें कितें जायो, मांस मटण कितें जायें, ओगोच रावलो. वो तुका शेजानीन रांदलोलें जायें, शेजानीची कडी खंय सदांच रुचीक. बाबा, सगलें हांव सांगता, होगोच म्हज्या तोंडाक पळयता. आनी शेवटाक म्हणोंक लागलो, ना फादर, म्हजी घरकान एकदम बरी रांदता. तुमी जेवल्यात, तुमी जाणात. आनी खऱ्यांनीच भयणी भावनो ताची घरकान एकदम बरी रांदता. आनीक ताणें म्हणलें, आदले परस फादर आतां ती अदीक बरी रांदता. तूं पावलाच, जेवून वच. तर विचारलें, कित्याक जेवना? दुसरो मेनू जायो? तो म्हणोंक लागलो, नाका फादर, आनीक दुसरो मेनू नाका. जें शीत कडी घोलकान रांदता तेंच खावंक पुरो म्हाका. तर कित्याक जेवना? दुसऱ्यांनी केल्लें रांदलोलें तुका जायें? ना म्हणोंक लागलो फादर. आनीक कोणाचेंच रांदलोलें जेवण म्हाका जेवंक नाका. म्हजेच घरकान्नीच्या हातांतलें जेवंक म्हाका जाय. तर कित्याक जेवना? पळय भावनो, तेन्ना ताच्या दोळ्यांत ही दुकां आयलीं आनीक ताणें म्हाका अशें म्हणलें, फादर, तूं जाणा, हांव आख्खो आरीन धरला. म्हज्यान फकत उलोवंक जाता आनी कांयच म्हजे लागीं जायना. हांव जेन्ना तूं हांगासर आसलो तेन्ना हांव तुजे सारको बारीक आसलो. आतां पळय फादर, म्हाका म्हजी सायज ही सिंगल बेडी सायजी येदी व्हडली जाल्या. आनी म्हजी घरकान बारीक हीर आसलोली तशीच आसा. अर्दें किलो लेगून तिका मांस वाडूंक ना. ह्या खातीर फादर, जेन्ना ती बारीक आसा आनी हांव सुजोन येद्दो मोठो जालां, म्हाका आरतूंक, परतूंक, म्हाका धुवंक, साफ करूंक म्हजे बायलेक खूब त्रास पडटात. ती दाखोवन दिना. मोगान ती म्हजे कश्ट काडटा, त्रास काडटा. आयको येता? ताजो आंबो येता.
मागीर तो अशें म्हणपाक लागलो, थंयच्यान म्हाका परतूं जायना, आरतूं जायना, ते खूब त्रास पडटाय. ह्या पासत हांवें चिंतिलां हांव जेवपाचें बंद करतलो, जेवपाचें उणी करतलो, जेवपाचें उणी करतलो आनी हे भाशेन मुगे घरकान्नीक जात ते भाशेन आदार दिवपाक उरतलो. पण बाबा जेन्ना ताणें ही उतरां सांगलीं म्हज्या दोळ्यान दुकां आयलीं. घरकान्नीचो मोग घरकारा सोवे आनी घरकाराचो हुस्को मोग साक्रिफीस घरकान्नी सोवे पळयलो. देवाक देव बरें करूं म्हणलें. तांच्या एकवटा खातीर, तांच्या साकरामेंता खातीर घरांत मागणें केलें आनी घरांतलो भायर सरून आयलो. पण बाबा आयचो विशय आमकां आमच्या कुटुंबीक जिविताचेर नियाळ करूंक आनी नदर मारूंक आपयता. आयज आमी आमच्याच कुटुंबाचेर नियाळ करुया. म्हज्या कुटुंबांत मोग, साक्रिफीस, हुस्को आसा काय? म्हज्या जिवितांत, म्हज्या कुटुंबांत शांती संवस्काय आसा काय? आयचो विशय हेंच करूंक आमकां आपयता. आयज हे सेवादोर जो फादरान आमचे पासत वाचला, त्या सेवाधर्मांत आमकां हेंच मेवलां. जेन्ना जेजू थंयसर सांडलो तांचे मदीं केस्तांवांचो हांव ना. आयलोल्या प्रश्नांक समजिकायेन ताणें फुडो केलो आनी हे भाशेन आपलें कुटुंबीक जिवीत मोगान मोयपासान ताणें सारलें. आयज तूं तुज्याच जिविताचेर नियाळ कर. म्हज्या कुटुंबांत मोग, एकवट, शांती, संवस्काय, ल्हानविकायेन आमी जियेतात काय? मोग म्हणल्यार संवस्काय, दुलोबाय, ल्हानविकाय, साक्रिफीस, हुस्को हें सगलें मोगांत आसा. म्हज्या कुटुंबांत मोग आसा काय? आयज विचार करची गरज. भयणी भावनो, जायते कुटुंब एकवटान जियेतात. जायत्या कुटुंबांनी तोडफोड जाला. आयज पयले सुवातेर त्या कुटुंबान आमकां तांचे सगळें साक्रिफीस दिसून येता. घोव आपले बायले पासत साक्रिफीस करता आनी बायल आपल्या घोवा पासत साक्रिफीस करता. आयज तूं तुज्याच जिविताचेर, तुज्याच कुटुंबाचेर नियाळ कर. म्हज्या कुटुंबाच्या वांगड्या पासत हांव साक्रिफीस करतां काय? नियाळ करची गरज, विचार करची गरज. पण भावनो, कांयच घरांतलीं उदाहरणां घेवया. एक आवय कशी आपल्या कुटुंबा पासत साक्रिफीस करता. ती सकाळीं उठ्ठा, भुरग्यांक ब्रेकफास्ट करता, मागीर इस्कॉलाक न्हेसयता, पावयता, येता, घरांतले राटावळ्यो करता, रोप धुता, जेवण तयार करता, परतें हाडटा, ट्युशनाक पावयता, परत चाव पाणी तयार करता, परत हाडटा. सकाळचें उठो मेरेन ती नाचचे न्हिदो मेरेन बाबडी काम करीत आसता. पूण केन्नाय भुरगीं कशीं आमी आमचे आवयक म्हणलां काय, मामी आयज तूं रेस्ट घे, आयज हांव काम करतां अशें म्हणलां काय? बापूय त्या बाबडे आपलें जिवीत आपल्या भुरग्यां वाडा पासत, कुटुंबा पासत झरोयन काबार करतात. सकाळीं उठोन कामाक वेतात, तें घरा येवं मेरेन आपल्या कुटुंबाचें चिंततात. घरांत येवन लेगून थोड्यांक सुसेग आसना. भुरगीं कशीं आवय बापायक म्हणलां काय, डॅडी आयज तूं बस, आयज विसो, आयज हॉलिडे तुका, आयज तूं कांयच करिनाका. आमी भुरगीं कशीं हुस्को दाखयला काय? जायते फावटी बोलतेंच दिसून येता. माय पाय थंयसर भुरग्यां पासत काम करून जिवीत जोरयतात आनी भुरगीं थंयसर एकलो मोबायल घेता आनीक दीसभर थंयसर चॅटिंगूच करता. दुसरो थंयसर बसता, कोदेल घेता, दुसऱ्या कोदेलाचेर पांये दवरता आनीक थंयसर टीव्ही पळयता. आनीक तें विचारल्यार हांव बिजी आसा, म्हजे लागीं तें जायना, तें काम मामीचें, तें काम डॅडीचें अशें म्हणटात. हुस्को म्हज्या कुटुंबांतल्या वांगड्या सगळें आसा काय? विचार करची गरज, नियाळ करची गरज. पण बानू, साक्रिफीस त्या कुटुंबान घोव आपले बायले पासत साक्रिफीस कर, हुस्को दाखयता, हुस्को तांचे मदें दिसून येता. आयज भयणी भावनो, आमच्या कुटुंबांतल्या वांगड्या सगळें आमी हुस्को दाखयतात काय? पण भावनो, आयज सगळ्या सगळें मोबायल आसात. मोबायलान आमी एकामेकाची खबर घेवं येता. पूण जायते फावटी भयणी भावनो, घरांत संवसारांतल्या हे कोणशाक बसोन संवसाराच्या त्या कोणशाक जीं मनशां आसात तांकां आमी कोणांत लेगून तांची भुरगीं खबर घेतात. तांकां गूड मॉर्निंग म्हणटात, गूड आफ्टरनून म्हणटात, गूड इवनिंग म्हणटात, जेवलो तूं, न्हावलो तूं, न्हिदलो तूं, हें सगळें तांचे लागीं विचारतात.
पूण घरांत जीं मनशां आसात तांचे लागीं विचारना काय, तांकां म्हणलां काय गूड मॉर्निंग, कामाक साकून आयलो म्हणटकूच तांचे लागीं विचारलां काय तुका ताण लागल्या, भूक लागल्या, हुस्को पिडेंत आसलेल्या कुटुंबाच्या वांगड्या सवें हांवें दाखयलां काय? विचार करची गरज, नियाळ करची गरज. भयणी भावनो, आयज ह्या सेवा धर्मान जें वाचप फादरान आमकां वाचून दाखयलां थंयसर सगल्या कुटुंबांनी भयणी भावनो वयर सकयल जातात. जे परी एका गोट्यांत गोरवांची शिंगां आड्डतात तेच परी सगल्या कुटुंबांनी वयर सकयल जातात. आयज ह्याय कुटुंबांत तशेंच जालें. पूण जेन्ना तांचे मदें उसलो घुसपा गोंदळ जालो, भुरगो सांडलो, तांचे मदें केस्तांवां जावंक नात. तांणी एकामेका लागीं बसयलें आनीक जबाब सोदूंक ती जावली. म्हाका जाल्यार दिसता ही घडणी जरी तर आयच्या काळान घडलोली जाल्यार म्हाका जाल्यार दिसता घोव बायले मदें थर्ड वर्ल्ड वॉर जावपाचें. घोव म्हणपाचो भुरग्याक सांबाळपाचें काम तुजें, हेंवूय तुजे लागीं जावंक ना. बायल म्हणपाची हो भुरगो फकत म्हजोच, म्हाका देण्याक मायन दिलोलो तो तुजो न्हू, तुजी जबाबदारी तितली न्हू. हे भाशेन भयणी भावनो आयच्या काळार म्हाका जाल्यार दिसता झुजां केस्तांवां मोळां असले परिस्थितीन आमच्या कुटुंबांनी जावपाची. तांचे मदें जावंक ना. मोग म्हणल्यार हेंच शांती सवस्काय. भयणी भावनो, आयज कुटुंबांनी जायतो उजो पेटलेलो आसा. दुस्पड आसा. वर्सांचीं वर्सां भुरगीं आवय बापाय लागीं आनी आवय बापूय भुरग्यां लागीं उलयनासतना रावतात, राग घेवन जियेतात. बारीक नियाळ केल्यार मोठ्ठें केस्तांव जायना, पूण थंयसर इश्यू ऑफ अ टिश्यू असली घोत थंयसर जाली. आनीक ते बारीक किजिलाक लागून हे मोगाचें नातें तुटून काबार फुटून गेलें. आयज तूं तुकाच विचार कर, हांव म्हज्या कुटुंबांत एक वोट हाडटां, दुस्पट घालतां वो दुस्पट आसलोली एक वोट हाडूंक वावुरतां तसलो मनीस काय? उजो घालतां वो उजो पालयतां तसलो मनीस काय? भयणी भावनो, आयचो सेवादोर कुटुंबाचेर नियाळ करूंक आपयता. कुटुंबा विशीं उलयतलो जाल्यार जायतीं आसा. रात काबार जातली सरोन सांगून जावचें ना. पूण ज्यो 3 वस्तू हांवें आयच्या नियाळान तुमचे मुखार दवरल्यात, तुका लागू जाता जाल्यार जिविताची गांठीक मार. तुज्या कुटुंबांत तें जायना, हुस्को आसा, साक्रिफीस आसा, मोग आसा जाल्यार देवाक आर्गां. आनीक जरी तर ह्यो वस्तू गरजेच्यो उण्यो आसात जाल्यार त्यो तुज्या जिवितांत वेव्हारांत घालून, तुज्या कुटुंबांत वेव्हारांत घालून तुजो कुटुंब नाझारेताच्या कुटुंबा सारको पवित्र कुटुंब कर. तर आयज ह्या मिसाक ह्या नवेनांत वांटो घेता आसतना आमच्या जिविताक कितें घेवया? पयले सुवातेर भयणी भावनो, आमी एकामेका सवें हुस्को दाखोवया. एकामेका सवें ल्हान व्हड साक्रिफीस कुटुंबाच्या वांगड्या सवें करुया. जेन्ना जरी तर आवय रांदता जाल्यार भुरगीं कशीं टेबल सेट करुया, टेबल साफ करून थंयसर प्लेट्यो मांडुया. दुसऱ्यान जेवून जातकूच तिसऱ्यान त्यो प्लेटो धुवूं येतात, रेकार पुसून मारूं येतात. हे भाशेन ल्हान व्हड साक्रिफीस करूं येता. जेन्ना कोण खंयसर तावन येता ताची वासपूस करुया. कसो तुजो दीस गेलो, कितें तुजें थंयसर जालें, एकामेका सवें हुस्को दाखोवया. तेन्नाच आमचे मदें मोग वाडटलो. आनी जेन्ना आमच्या कुटुंबाक उज्याची किट्टी पेट्टा थंयसर भयणी भावनो उदक घालून आमी पालयतले फोलेर जावया. उजो घालतली, दुस्पट घालतली जायतीं जाण आसात, पूण मोगान हो उजो पालयतली भोव थोडे आसात. जे मोगान जाता ते रागान जायना अशी म्हणणी आमचे भाशेन आसा. तर कांय कल्पना आमच्या जिविताची गांठीक मारून आमचें कुटुंब नाझारेताच्या कुटुंबा सारकें पवित्र कुटुंब करूंक त्याच भाग्यवंत आंतोनीची मजतीन त्याच देवाची कृपा तुका आनीक म्हाका ह्या मिसांत मागुया. सुकली उबी रावया आनी थोड्यो आमच्यो गरजो, आमची मागणी देवाक उबारुया. आमच्या आत्मीक फुडाऱ्यांनी नवें कुटुंब घडोवंक तयार जातल्या जोडप्यांक देवाच्या उतराच्या उजवाडान सरळ मार्गदर्शन दिवंक आनी पवित्र सोबेन जियेतल्या एका कुटुंबा सवें
हुस्को दवरूंक तांकां कृपा दी म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाळ बापा आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी कुटुंबीक जिविता आड वांगड्यो शिकोवण्यो उप्रासतात तेन्ना तांचे आड आपलो खोर निशोध परगटूंक आनी जिविताचे संस्कृतायेक आनी कुटुंबीक जिविताक मान दिता तसल्यो येवजण्यो काडूंक तांकां जाणवाय दी म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाळ बापा आमचे मागणी आयकून घे बापा. आमच्या आवय बापायनी देवाचें उतर आपल्या गोराब्याचो माज करूंक आपल्या भुरग्यांक ती नीज बावार्थ्याचे गोवाय जावंक आनी दर एका कुटुंबांत मोग शांती बोगसणें आनी समजिकाय दिसूं येवंक बापा लागीं मागुया. दोयाळ बापा तुमची मागणी आयकून घे बापा. आवय बापूय संवसारांत देवाचे सुवातेर आसात म्हूण भुरग्यांनी आनी तरणाट्यांनी मानून घेवंक आनी जेजू भाशेन सदांच आपले आवय बापायक कालती रावून तांचे सोवें आपले संबंद गोड करून तशेंच दर एक क्रिस्ती कुटुंब पवित्र त्रित्वेचें मंदीर जावंक पावल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाळ बापा आमचे मागणी आयकून घे बापा. आयच्या दिसा त्रेजेन करूंक इंतेसावन दिल्ल्या पासत मागूंक लायलोल्या पासत तशेंच मिसाची मांडावळ कोरतेल्या पासत सांत आंतोनीचे मजतीन कुडी ओतम्याची भलायकी फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाळ बापा आमचे मागणी आयकून घे बापा. दयाळ बापा आमी तुज्या भुरग्यांनी तुजे मुखार आमच्यो थोड्यो गरजो दवरल्या तुजी कशी जाल्या त्यो आमकां फावो कर क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. पेटोने वेळार गीत गावया गिता सॉंग C26 फ्रॉम पेज 39. C26 पेज 39. Irmão, bedura soriaci, somia, Jesus di Gordoli, tace ora pleva solo, dare posukam ciaotmia. Ci becordau Papa Manon Gekane Tucia Vanazzo morbida. म्हज्या भयणी भावनो हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोरपोत वेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान
आपल्या मानक आणि मोहिमेक आमच्या नाखे पोवी शुभेच्छा देवाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. प्रार्थूया. देवा आमच्या भोव पवित्र बापा, तुझ्या भुरग्यांच्या बलिदानाचेर काकृतीची दिश्ट घाल आनी ताणें तुका मानता तसलें जावच्याक पवित्र आत्म्याच्या येण्यान आमचे अंतस्करणांनी तोड निर्मळ जावं दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. वयो अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सौर पदवेदारा आनीक सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनीक सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनीक आमच्या फायद्याचो जिवन जावन मरणांतलो तो आपल्या शिसांक दिश्टी पडलो आनी ताच्या दोळ्या मुखार आपले पदवेन सर्गार चडलो. अशें ताणें केली आमकां आपल्या देवपणाची भागीदारां देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनीक सर्गीचे सर्व दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. Povit, 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 dolbaraco sorvespodu. Surgani संसार बोला तुझ्या वैभवार, उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय, उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोखड. आपलेच कशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्ज घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ते आपल्या शिसांक दिले आनीक म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनीक हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्ज नव्या आनी सासनीक कोराराचें हें रगत बातकांचें बगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपोर गोटोया. तुझ्या कुर्साहारे पुनर्जीवन पडावोर, तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमिया आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगल्या यादनिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरो सोदून मेल्ल्यात ते आमच्या भाव भयणींची काकलूत कर. तांकां तुज्या इश्टागोती मेल्ल्या समेस्तांक तुजी पोटसोडीत मुखामोल पडूंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कूड मागता. आंकवार मारिया देवाची माय सांगाती बागयोन दोनता आनी सोर काली तुका मानवल्यांत ते सगल्या भक्तां बरोबर सासनाय सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाताक तुजी मोहीम आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पोतवेदार बापा, सोर वंदन आनीक वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. आमेन.
आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एक आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बुगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वशान ओतरेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुडय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रसफुटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो येता आनी खराच वट चलयता सासणाच्या सासणाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता, आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता, आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. तुझी करो सुखेचो नीचो शेवदो. तुझ्या दिव्याक बळबिसलेचे योत्राक चोरून बळुपेचे. तुझ्या दिव्याक बळबिसलेचे योत्राक चोरून बळुपेचे. तुझे बोको मागनाची वी ना बोलचेचू आनी पदवी. तुझे बोको मागनाची वी ना बोलचेचू आनी पदवी. निकाव जेजू पूर्णाकार साय तेला ponti तेला vide. Cato lolo trucacando bigor lolo puri
बिघडलेलो कुरिसानो तुझे बघून मागनाची मी ना बोलचेचू आणि पदवी तुझे बघून मागनाची मी ना बोलचेचू आणि पदवी जेजू म्हाका तू जावन आसाय ओरोड्यांतलो स्वादीक माना देव पोरचेचो उच्या कांगो इस्रायलाचे ओळपाक उदो देव पोरचेचो उच्या कांगो इस्रायलाचे ओळपाक उदो तुझे बघून मागनाची मी ना बोलचेचू आणि पदवी तुझे बघून मागनाची मी ना बोलचेचू आणि पदवी जेजू म्हाका तुझी गरज सुखेचो मी जशें उदक तुझ्या दिव्या पळपिसनेचे यत्नात चलून पळुबेचे तुझ्या दिव्या पळपिसनेचे यत्नात चलून पळुबेचे तुझे बघून मागनाची मी ना बोलचेचू आणि पदवी तुझे बघून मागनाची मी ना बोलचेचू आणि पदवी मिठावचेचू पूर्णांकारसां pela ponti pela vide Katololo Rukakando Bigololo Purisando Katololo Rukakando Bigololo Purisando Tuce poco Magnaci vi na bolcicu ani podvi Tuce poco Magnaci vi na bolcicu ani podvi Jesu maka tu saunasai Oroniatlo swatik mana Deu porcețo uciacamo Izraelace orpa udo Deu porcețo uciacamo Izraelace orpa udo Tuce bogo magnaci vi na porcețu ani podvi tuce bogo magnaci vi na bolcicu ani podvi उभी राहूया प्रार्थना स्वर्गीच्या बापा ह्या पवित्र गुटा वरवीं तुवें आमचे आत्मे पवित्र केले ह्या दिसाच्या पोसण घेवन सासणाचें जिवीत आमकां मेळूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी मातशें बसुया
आयच्या मिसाची मांडावळ केल्ल्या सेंट पिटर समुदाय वालीस सायड आनी सेंट पॉल समुदाय आंतरीक सायड हांकां आमचे दिनवास. तशेंच कालच्या दिसाक आनी आयच्या दिसाक आमचे मदें येवन मिसाची भेट भेटयल्या आनी देवाचें उतर आमकां पुरगुटलेल्या फादर वेजल पेरेरा आमचे दिनवास आनी तुज्या म्हणयारपणाचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक आमी मागता. आयज आमचे मोर्मुगांव डिनरीचे नायट विजील वास्को इगोर्जेन जाता. सांजेर 8 वाजता ते सुरू जातलें आनी मोदयांनी 12 वाजता सोंपतलें. जाता ते भाशेन आमी आयज तातूंत वांटो घेवया. खेरीत भाशेन आमच्या संवसाराची शांती पासत आनी आमचे आज डायसिजीन शांती पासत हे नायट विजील करचें म्हूण आमच्या बिस्प साहेबान मागलेलें आसा. तर आमचे मुर्मुगांव डिनरीचें आयज वास्को सांजेर 8 वाजता तें मोदयांनी 12 वाजता जाता. आमची तरणाटीं आमचे फिरगोजेन सांज जुवांची परबे दिसाक संस्कृतीक कार्यावळ घडोवन हाडटात. सगळ्यां पासत तुमकां सगळ्यांक येवकार आनी आमंत्रण येवन भाग घेवपाक 24 तारखेर. तशेंच ह्या सुवाळ्याचो खर्च मेळोवन घेवपाक आपले एपिल्स तांणी काडलेले आसा. ते एपिल्स तुमी घेवचे आनी तुमच्यान जाता ते भाशेन तांकां आदार दिवचो. तशेंच तुमच्या उदारपणाचेर आमी दर वर्साक हे पेंडॉल घालप, हे ओमाटो घालप आनी त्याच बरोबर ही सगळी मांडावळ घडोवन हाडप ह्या जाग्यार सांत आंतोनीच्या परबेच्या दिसाक हें सगळें तुमच्या आदाराचेर जाता. तर तुमचो आदार तुमी उदारपणान दितात देखून तुमकां आमी आर्गां दिता, दिनवासता. आनीक तुमचे कोणाकूय एक्सपेन्सीस दिवपाक जाय जाल्यार आमचें धाकटेंशें ऑफीस हांगासर आसा, तुमी थंयसर दिवचें. तशेंच तुमची इंतेसांवां दिसाची इंतेसांवां तुमच्यान थंय दिवं येता. दर दिसाक 5 वाजता कुमसाराचो साक्रामेंत तुमचे पासत दवरलेलो आसा. आनीक एक फावटी तुमकां उगडास करता. मिलाग्री जरी तर आमकां जाय जाल्यार नितळ मनान काळजान देवाशी येवपाक आमी गरज. ह्या पासत ही सवलत घेवची, कुमसार जावचे बरे भाशेन आनी त्या उपरांत तुमची इंतेसांवां दिवची आनी मिसाचे भेटेन भक्तीन वांटो घेवचो. तुमची देणगी जी आमकां पावल्या तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. रॉक आनी पिटर फेर्नांडीस 5000 रुपया, एक बरो देखणार 500, दुसरो बरो देखणारान 3000, ब्राझिना रॉड्रिगीस 1000, रोजारियो आनी इमिलिया वाज 5000, जॉयल मिस्किता 10000, कितेरिया आनी सिबल फेर्नांडीस 1000. तुमच्या उदारपणाचेर देवान आशिर्वाद घालूंक आमी मागता. तशेंच आनीक एक फावटी उगडास, भायर सरता आसतना चोतरायेन भायर सरात. कालच्या दिसाक तुमकां खबर आसा एक उपसोयक घडला. देवाक आर्गां दिवया, कोणाकूच कांय जावंक ना म्हूण. एक्सिडेंट जालो तो मोटराचो जालो. घोडे कोण सवका वचोन हिंगा कितें घडटा तें घोडे पळोवपाक सोदतालो आनी त्या उपरांत दुसरी मोटरां एकामेकाक आड्डोवन कालच्या दिसाक उपसोयक घडला. भायर सरता आसतना आनीक एक फावटी उगडास, बरे भाशेन दोनूय वाटेन पळोवन वचचें. तुमकां कोणाक मागणें करपाक जाय फुरसा लागीन जाल्यार रस्त्याचे वाटेन कोणेच रावचें न्हू. दुसरे वाटेन वचून तुमी बरे भाशेन सुसेगाद व त्या बांकाचेर बसून सुसेगाद मागणें करचें. कोणूय जरी तर चुकेन ह्या वाटेन रावला जाल्यार ताका उगडास करचो, त्या वाटेन रावन मागणें करपाक जाय म्हूण. एकामेकाची काळजी घेवया आनीक सांत आंतोनीच्या ह्या त्रेजेनान आनी परबेच्या दिसाक बरे भाशेन आमची तयारी करुया. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं आनी सौर पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमीन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. तुझ्या क्रोधात केला
सांत आंतोनीक मागणी. नमन तुका नमन तुका सांत आंतोन, सांत आंतोन, तूं वर्तताय तूं वर्तताय पूर निर्मळाचें निर्मळाचें आनी ओनोंद आनी ओनोद क्रिस्तांवपणाचो. क्रिस्तांवपणाचो हांव तुका मानतां मानतां जाणटिकायेच्या जाणटिकायेच्या आनी देव मोगाच्या देवमोगाच्या पडव्या आनी खुशाल बरीच जाता. खुशाल बरीच जाता. इतल्या देण्यांनी देवान देवान तुका बरोवन दिवन भोव खालतेपण काकलूत आनी आनी मिलाग्री मिलाग्री करचें देणें. देणे व्हडा बरवशान व्हडा बरवशान आनी खालतेपणान आनी खालतेपणान हांव तुजे लागीं मागतां. विनोती कोर म्हूण ह्या किरकोळ पातक्या पासून जो एका आकांताच्या वेळार तुजे लागीं मागता. तुका कितें जाय तें भावार्थान थोड्योच घडयो गिरावन माग. मागतां त्या मोगा पासून मिनीन जेजूच्या जो तुवें केलो इतले पावटी तो तुज्या हातार खेळटा आसतना एकुणतीक सांपडलोल्याच्या आदारा तूं वळखताय कितली म्हाका गरज ती ह्या देण्याची जे तुजे वरवीं मागता. पवित्र सभेच्या सर्व मुखेल्यांक कुटुंबाच्या दर एका वांगड्याक तुका समर्पिता. तांकां तूं राख आनी सांबाळ. म्हज्या कुटुंबाच्या दर एका वांगड्याक बरे भलायकेन सांबाळ. म्हजो दिसपट्टो गिरास म्हज्या वावराचो फोड म्हाका मेळूं. सोर पिडेस्तांक आनी कश्टवतल्यांक तूं आसरो जा. काम नाशिल्ल्या तरणाट्यांक बरें काम आनी फुडार फावो कर. भुरग्याचे देणें नाशिल्ल्या काजारी जोड्यांक तांकां देणें फावो कर. सोर भुरग्यांक भावार्थान वाडोवंक तुजी मजत लाबय. म्हज्या पातकांची खरी दूख आनी देवाचो आनी म्हज्या पेल्याचो व्हरतो मोग म्हाका जोडून दी. आनी अशें हे जिणेंत विस्वासान सोम्याची चाकरी करून तुज्या सांगाता सासणाच्या सासणाक बापाक वाखाणूंक तुका भोगूंक आनी आशिर्वादीत करूंक स्वर्गा राजान म्हाका पावय. अशें जावं. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. सोम्याच्या नांवी आमचो आदार हे सोम्या जेजू क्रिस्ता सांत आतोनीक सोर पिडेस्तांक आनी गोतीक सांपडलेल्यांक करूंक आनी भलायकी लाबोवंक प्रार्थना करूंक आमकां तुवें दिलोय. ताचे मजतीन कुडीची ओतम्याची आनी मतीची पिळेंत कोश्टवतल्या तुज्या चाकराचे चाकोनीचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल. आनी तुवें रचलोल्या ओतम्यांक उब दिवन जीव बरीत कर. अशें आमी आमच्या कोश्टांतले नितळ जावन बेगीनूच तुजे दयेन भलायकेचे दवरच्याक पावूं. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमीन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे आसूं तुमकां राखूंक, तुमचे भितर आसूं तुमकां सांबाळूंक, तुमचे मुखार आसूं तुमकां वाट दाखोवंक, तुमचे फाटल्यान आसूं तुमची जतन करूंक, तुमचे वयर आसूं आनी तुमकां आशिर्वाद दिवंक. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमीन. भाग्यवंत आंतोनीचे मजतीन देवाचो आशिर्वाद घेवंक आमची मान आमी बागोवया.
आसा काळो खेळटा म्हणून सातान गाली दिवी समोर प्रार्थन करी मोक्ता सातातोरी समोर प्रार्थन करी मोक्ता सातातोरी सातातोरी मोक्ता Otoria tuji terra Togave kori bokta Ama piacha gara Togave kori bokta Apa piace gara